एक्चुअली रातचा हांव 1:15 असो उठलो, आवाज जालो, डम्म जालो की जालें. हांव उठलोलो आनी हांवें बेश्टो विंडोतल्यान भायर पयलो, एकलो मनीस ब्रा आनी चड्डी घाला लेडिसाची आनी एक आल्तो मनीस असो गोरेलो. हांवें ताका पयलो, सो हांवें म्हणलें मस्त तकलेन हेंच दिसलें आनी सो हांवें तें व्हडलें सिरियसली अशें घेवना. सो मागीर तो काडलो आनी अशें भायल्यान गेलो. हांवें सो लेट पयलो आनी तो आवाज देखून हांवें चिंतून तो आवाज देवाक ओडून जालो. हांवें चिंतलें ते आमचे फाटल्यान ती चाड आहा, सो थिंग कितें आवाज जालो हांवें तें धरलें. आनी तो मनीसूय मागीर थिंग मातशें तो गेलो म्हणून हांवें तें चिंतून तो भितर 2-3 फावटी गेलो तो देखून पयलो हांवें ताका. आनी मातशें तो गेलो म्हणून हांव रावलो तरी पूण जागो पळोवपा वयल्यान अशें पयलो. आनी मागीर तो ना म्हणून हांवें म्हणलें व्हडली हें घेवं ना. मागीर सकाळीं आमकां कोणें देरान माल्यान सांगलें 7 कोणें स्टॅच्यू उडयला आनी तो व्हडलो म्हणून. आणि पैसे बघ किती हेला म्हणून. हय पयशे आहले तेय काडले. पयशांचे व्हडले हें नासलें पूण देवाची मुर्ती उडयली थिंगा आमकां चड दुखी जालें. पोलिसांक मी कंप्लेंट केल्या. हय पुलिसांक कंप्लेंट केला, पुलिसूय येयला, इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. पळय आयज कितें जालां तें खूब वायट जाल्लें आसा. जशें आमचो धर्म सगल्यांक बरें शिकयता आनी बरे तरेन वागता. प्रत्येक आमचे धर्माचे लोक जावं हिंदू जावं मुस्लीम आमी एकवटान रावतात निवाड्यार आनी आमचें हें कपेल जावन आसा. नोवेना जातात आमच्या फेस्तार दिसाक आनी मुगड्याराक सदांच तें ओपन आसता. हे रातची आयज जी घडणी जाल्या खूब वायट जाली आसा. हांव हेचेर निशेध मागता आनी मागता आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन बरे तरेन कारवाई जावपाक जाय आनी नायट पेट्रोलिंग पळय आहा तें बरे भशेन जावपाक. म्हाका कितें दिसता कित्याक लागून आतां ऑलरेडी क्रिसमस पावलेलो आसा आनी न्यू इयर सेलिब्रेशन आसा क्रिस्तांव लोकांचे, क्रिस्तांव भाव भयणीचे आमचे. सो हांगसर सेंट एंथोनी जो चॅपेल आसा आमी वार्षिक हांगसर ते सगळे हिंदू जावं क्रिश्चन जावं सगळे धर्माची जावं हांगसर पुजा करता जावं एक फेस्ट करता. आनी थोडे दिसा पयलीं फेस्ट जाल्ले हांगसर आनी काल दिसता म्हाका काल मंगळार दीस तो ते चॅपेल उडे दवरलेले आनी कोण तरी असं म्हाका दिसता कोण मेंटली अनसॉल्व जावं कोणी मेंटली दिसता कोण तरी मनशान सीसीटीव्ही फुटेजूय दिसता ऑलरेडी तो येयलो अंडरवेर येयलो आनी म्हाका दिसता तो भितर सरला आसतलो आनी ती सेंट एंथोनी जो आमचो देव आसा तेजी मुर्ती जस्ट वेंडलायज केली आसा. आनी हो एक सारको घृण असो प्रकार आसा जो रिलिजियस सेंटिमेंट सर्व करपा लागून. आनी म्हाका लागता दिसता की पोलीस हांगसरले आसा ते तात्पर्य आसता म्हणजे ते आपले जे काम चूक करता आसा सीसीटीव्ही ताचेर फुटेज घेतलेली आसा आनी बेसिकली हो जो वाड आसा फाटलो तो म्हाका लागता. आनी हांव पोलिसांक रिक्वेस्ट करता की हांगसर रातची आसा ती गोष्ट वाडोवपाक जाय. खंय तरी खरोखर एक दुखद अशी घटना. कारण हे देवस्थान आंतोन बाबा जे वाती लावन लोकांचो भावार्थ आसलो तेजे लोक पाया पडोंक येता. धर्म लागला ताका हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव कोणूय. पूण जे कृत्य आयज जाला पळय जी सान आंतोनीची आमचे मुर्ती जी उडयला खंय तरी सेंटिमेंट रिलिजियस सेंटिमेंट हार्मोनी पिड्यार करपाक कोणी काम केला. हांव रिक्वेस्ट करता पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन ऑथॉरिटी कडेन हेचेर कडक कारवाय जावपाक करता. कारण हे एकटो करता पूण 100 लोकांचे फूट घालपाचो प्रयत्न असे लोक करता आनी भितूंतले गल्ल्यांतले पयशे तेणी देवाचे हाडलेले आसा. आनी तो असो दृश्य नेल्लो की आमी काही फुटेजूय पयला तो एक न्यू परिस्थिती उक्तो असो येवन आल्त मनीस पयलीं हांगा ते पयलो आनी तो तेणी हे कार्य फ्रँकीन सुद्दां पयलो खंय वयरसून येता तेन्ना. पूण हे अशें कृत्य जावंक जायना. कारण आयज अशें गोंयान आमचे सगळे सिस्टम म्हणटा ते हाल्लेले आहा. असे लोक फायदो घेवन गोंया एक पीसफूल स्टेट हेची खंय तरी हार्मोनी पिड्यार करपाचो कोणी प्रयत्न केलो आहा. मागता डिपार्टमेंट हेचेर एक्शन घेवन हेका कडक सजा दितली आनी हेचेर न्याय मेळटलो. कारण हे सेंटिमेंट क्रिस्तांव भावांचे हेंचे हट जाल्ले आसा. खंय तरी दूख जाता कारण हांगा विश्वास आसलो देवाचो. आमी वाती लावन सुद्दां आमी सुद्दां देवाक पांयां पडोंक येताले. हे खंय तरी अशें जावचें न्हू ही कडक मेसेज हेंचेर घेवपाची गरज.